देवाचो पूत शेवट जिविताची जोर जेजूची तो मनशा पातका विणे जिये जेजू नव्यान येतलो। पुर्वजांचो क्रिस्ताक आमी म्हणटा, पूण येरादारीक आडकोड जायना जावपाक आमी आमचें क्रिस्ती मन ओळखून घेवन आमचे खुरीस जे आसा ते रस्त्याचे कुशीक येरादारीक आडकोड करूंक न्हय, पूण आमच्या भक्तीपणा पासत हे पासत जेन्ना पंचायतीन आमचे लागीं मागलें तो काडून नव्या जाग्यार घालूंक सोदतात। आमी खुशे मनान तांकां वय म्हणलें आनीक हो वावर आमच्या पंचायतीच्या वांगड्यांनी रोखडोच सोंपयलो देखून सरपंचाक आनी ताचे बरोबर सगळ्या पंचांक आमची शाबासकी आनीक हो खुरीस बांदूंक जाणें आदार दिला ताकाय आमी सुभाष पेडणेकर ह्या भावाक वेरेंचो एक्स सरपंच तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा। आनी सगल्यांक तुमकां आयज जेन्ना हांगासर आसात हो खुरीस आमकां सगल्यांक एक भक्तीची सुवात, एक भक्तीचो जागो, तो सगल्यांचें आयकता। आमचो धर्म खंयचो तो खुरीस पळयना, जेजू पळयना जाल्यार आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी पुनर्जीवनपण जेजूचें मनयलां आनी मनयतात, आयज आमी इस्ट संडे, तर एकदम बरो दीस आयज ह्या खुर्साचेर आमी आशिर्वाद घालूंक ह्या आमच्या पुर्वजाच्या खुर्साचेर आनीक सदांच ह्या वाटेन चलता भोंवता आसतना येरादारी करता आसतना आमकां राख आनी सांबाळ आनी आमच्या ह्या नेरुलच्या गांवांत खेरीत भाशेन सगळ्या धर्मां मदें ही शांती मोग एकवट सदांच सांबाळून उरूंक आमी आतां ह्या खुर्साचेर आशिर्वाद मागुया। क्रिस्तान आपल्या रक्ता वरवीं सगलो वेगळोचार काडून उडयलो आनी सोबार लोकांची एक पर्जा केली म्हूण उगडास करुया। हो खुरीस सोडवणीची कुणा कशी उबारला त्या तुज्या सेवकांचेर नदर घाल, तुज्या बोडान भरोन ती आपलो दिसपट्टो खुरीस खुशेन व्हरूं आनी शुभ वर्तमानाची वाट चलून एक दीस सर्गीचें सूख जोडूंक पावूं। क्रिस्ता आमच्या सोम्या पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो, मनशा भाशेन जिवन त्याहून अदीक तो खालतो जालो। मोरपर्यंत जेसून आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं जोडून घेतलेलो, ताच्या खुर्सार आमची पातखां किडावन ताच्या खुर्साच्या बळान आपलें गर्व मोडून आनी 450 वर्सां म्हणल्यार थोडी न्हय म्हणटूच ही एक गर्वाची गजाल सगल्यांक तुमकां, न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान सगळे जे कोण ह्या नेर्लेच्या गांवचे आसात, ही सायबीण माय रेमेद सायबीण माय तुमची, जाल्यार तुमचे सायबीण मायची फिरगोजेक 450 वर्सां बसता तेन्ना अब्रिलाचे 24 तारखेर तावन आमी ऑफिशियली हें वर्स सुरू करता जुबिली इयर, जे फुडलें वर्स 2019 6 मे पासून चलतले आनी 6 मे ताचे कन्क्लुजन जातले। ऑन द डे ऑफ इस्टर आयज होली क्रॉस हांगासर प्लेस केलेलो आहा लोकांनी सगळ्यांनी फादरीन मेळोन हांगासर होली क्रॉस ऑन द अदर सायड ऑफ द रोड थंयसर आसलो तो आनी इट वॉज देर फॉर मोर दॅन 300 years अशें म्हणटा आनी मागणेचो खुरीस, सो पीपल यूज टू कम प्रे देयर आनी आपली मागणी मागताले आनी सेंटिमेंट्स इमोशनल अटॅच्ड आसले तेका। But still, my Christians brothers and sisters from Nerul had a big heart
to agree to it when requested that we shift the cross to the convenience of the tourist for the vehicular traffic. आणि एक बरी गजाल हा आणि अशें सपोज सगळ्याक एग्री जाले आणि रोड खंयसर रोडार आमचे हिंदू जावं कॅथलीक जावं आनी खंयच्या रिलिजनाचे सपोज इफ देर इज लिटल इनकन्विनियन्स तेंच्यांनी विलिंगली जावं सगळ्याक मेळोन ह्या टायप डिसिजन घेवपाक जाय. आयज रोड वायडनींग नेरूल चल्लोलो आसा आनी तेका लागून हेजो व्हडलो हांगासर आमकां हेल्प जाल्लो आसा. आमी देवा कडेन मागता की हे सगळ्याक आमचे बरे भशेन काम जावनी अशें सगळ्यांचेर आयज इस्टर आसा सगळ्यांचेर देवाची कृपा आसूनी बेसांव आसा. आमची नेरूल पंचायत आसा सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच वॉर्ड मेंबर्स यांच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या. आयज इवन रोड वायडनींग जे चलता लोकांक कन्विन्स करून रोड वायडनींग जाता आनी विलिंगली लोक रोड वायडनींग करता आनी इवन वॉक क्रॉस जो शिफ्टींग जाल्लो आसा इज बिकॉज ऑफ द सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी द मेंबर्स ऑफ द नेरूल पंचायत. तशेंच तेंच्यांनी आमचो सोशल वर्कर सुभाष पेडणेकार हेका रिक्वेस्ट केलो आनी आयज जो क्रॉस आसा तो तेणें बांदून दिलेलो आसा. तेचे सुभाष पेडणेकाराचे तशेंच पंचायतीचे आनी सगळे म्हाजे क्रिस्तांव भाव जे भाव भयणां आहा सगळ्यांक देव बरें करूं.